नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव ऐश्वर्या केरकार। आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। सांग्यार कॅनलात बुडून एकल्याक मरण, घरा येतना पांय निसरून कनालात पडिल्ल्याचो लोकांक दुबाव। म्हापशा गॅस सिलिंडराचो स्फोट जावन स्टॉलाक पेटलो उजो पालोवपी दळान धांव मारून नियंत्रणात हाडलो उजो। आमकां घेयात कामाचेर म्हूण नेस्ले कंपनीन काडून उडयल्या कंत्राटी कामगारांची मागणी। संबंधीत यंत्रणा कडेन पत्र व्यवहार करून लेगीत कोणूच दिनात लक्ष म्हूण मावळिंगे नेस्ले भायर कामगारांचे आंदोलन। गोंयच्या मुस्लीम भावांनी व्हडा उमेदीन मनयलें ईद। एकामेकांक परबीं दीत ईदाचो काडलो घोस। रमजान म्हयन्यांत फाटलो म्हयनोभर मुस्लीम भावाचो चालू आशिल्लो रोजा। मोगोक युती करपाची ना जाल्यार तांकां वाट मेकळी, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। प्रियो मतदारसंघाविशीं केल्ले म्हत्वाचे स्टेटमेंट। सुदीन म्हणटा मुख्यमंत्र्याक उलोवचेच पडटा खंय। आनी विमानाचे तिकीट 2,500 आनी टॅक्सीचे भाडे 3,000। एकाद्याक टॅक्सी परवडटली तरी कशी म्हणटा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। सवाय टॅक्सी खातीर सहकारी बँकांनी घेवचो फुडाकार केले आवाहन। आता खबरो विस्तारात। सांग्यार साळावली धरणाच्या कॅनलात बुडून एकल्याक मरण आयले। प्रकाश गांवकर अशे बुडून मरण आयिल्ल्याचे नाव आसा। आयतारा रातीकडे कॅनला कुशीच्या रस्त्यावेल्यान चलत घरा येतना पांय निसरून तो कॅनलात पडलो आनी ताका बुडून मरण आयलें असो दुबाव आसा। ह्यान आदी कॅनलात बुडून एकल्याक मरण आयिल्ल्याचे कॅनलात बुडून मरपाची ही दुसरी घडणूक जाल्या। कॅनला कुशीक कसलीच सुरक्षा नाशिल्ल्यान थळावे लोक चाळवले। म्हापशा बादे आसगांव वाठारांत आयतारा गॅस सिलिंडराचो स्फोट जावन स्टॉलाक उजो पेटलो। ह्या स्फोटाक लागून स्टॉलाचें लुकसाण जालां। स्फोटा उपरांत उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो। एकचाराचो संदेश दिवपी ईद उल फित्र म्हळ्यार रमजान ईद दिवचले व्हडा उमेदीन मनयले। ते निमतान मुस्लीम भावांनी गळा भेट दिवन एकामेकांक ईदाची परबी दिली। भावबंदकी वाडोवपी रमजान ईदा निमतान निमुजको ह्या इतिहासीक थळाचेर शेकड्यांनी मुस्लीम भावाच्या हजेरीत नमाज जाली। मुस्लीम भावांनी एकामेकाक परबी दीत ईदाचो गोस्त काडलो। ह्या उमेदीन ल्हान भुरगे लेगीत वांटेकार जाल्ले। रमजान म्हयन्या निमतान फाटलो म्हयनोभर मुस्लीम भावाचो रोजा चालू आशिल्लो। ईद मनोवन हो रोजा सोंपलो।
मगो पक्षाक भाजपा कडेन युती करपाची ना जाल्यार तांकां तांची वाट मेकळी आसा. आमी पिरोळ मतदारसंघ खंयचेच परिस्थितीत सोडचे ना म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. पिरोळान जाल्ल्या भाजप कार्यकर्त्याच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यान हे स्टेटमेंट केला. ताचेर मगोप फुडारी सुदीन ढवळीकारान मोवाळ भुमिका घेयात. मुख्यमंत्र्याक कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर तशें उलोवचें पडटा म्हूण प्रतिक्रिया दिल्या. शेनवारा प्रियोळ मतदारसंघात भाजप कार्यकर्त्यांचो मेळावो जालो. ह्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे तशेंच हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. ह्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यान भाजप मोगो युती विशीं म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां. मोगोक भाजपा वांगडा युती करपाची ना जाल्यार तांकां वाट मेकळी आसा. प्रियोळ मतदारसंघ आमी खंयचेच परिस्थितीत सोडचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलां. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत प्रियोळात कमळूच फुलतले असोय दावो तांणी केलो. फटाशो मारपी खूब जाण येतले, लोकांक भुलोवपी खूब जाण येतले, दुफळी निर्माण करपी खूब जाण आसतले. कार्यकर्तो सतर्क आसपाची गरज आसा. चड उशीर उरूंक ना. तुमी म्हणटले 2 वर्सां उरल्या. जानेवारी सुरू जालो, मार्च आयलो. आतां परत आसा असो म्हाका दिसता जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन नोव्हेंबरान लागता. आतां तो न्यूज पळयतालो डिसेंबरान लागता. डिसेंबरान जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जातलें. तेज्या उपरांत तुमकां म्युन्सिपाल्टी ना. मार्चान परत म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आनी तेज्या उपरांत ढोल वाजतलो रोखडोच फुडल्या इलेक्शनाचो. आनी अशें जालें काय मागीर खूब जाण भाशींग मारून तयार जातले. म्हणून हांवें पयलींच सांगलां युतीची मान्य ना जाल्यार आतांच तिकेट काडात म्हणून. कितें तें आतां सांगात. हांव ठामपणे सांगता प्रियोळ मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेच उरतलो. कोणी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रमायज ना. काडीचेंय कॉम्प्रमायज ना. आनी आसत जाल्यार रावात, ना जाल्यार चलात हेंय सांगता आसतना हांव कोणाक भिना. कारण सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसा. डबल इंजीन सरकार आसा. मोदीजी वयर आसा. ह्या देशाच्या विकासाक आनी राज्याच्या विकासाक आयज पर्यंत जर निधी कोणी दिला आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात दिला. आनी म्हणून आमी ताट मानेन सांगता आमी कोणाचें चोरूंक ना आनी कोणाची फटिंगपणाय करूंक ना. राज्याच्या विकासा खातीर कामां केल्या. जावं ती मनोहरभाईच्या कार्यकाळांतल्यान ती आतां पर्यंत आनी मोठ्या अभिमानान सांगता आमी. आनी ताका लागून कार्यकर्त्या कडेन तोच स्वाभिमान आसपाक जाय. कार्यकर्त्यांनी तितक्याच पोट तिडकीन वचपाक जाय. मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत प्रियोळचो आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडे उत्साहीत जाला. मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटात खंय 10 हतयांचे बळ आशिल्ल्याचे ताणें उलोवन दाखयला. गोविंदाच्या कोतान भाजपाक खंयच्याच पक्षाची गरज ना. निराशजनक अशें एक वातावरण प्रियोळ मतदारसंघान आशिल्लें. वातावरण म्हजें कांय ना. हांव कोणाक भिना. कारण हांव सगळ्याच चॅलेंजीस हांव एक्सेप्ट करता. पूण कार्यकर्त्याक जर समजुपाक जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो कालचो हो स्टेटमेंट जो आसा तो एक 10 हत्तीचें आंगान बळगें भरपा सारकें आसा. आनी देखूनच हांव कार्यकर्त्यांच्या वतीन आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे खूब मना पासून आभार व्यक्त करता. जो संदेश गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा तो संदेशाचें तंतोतंत काटेकोर पर्यंत पालन जावपाक जाय ह्यावूय मताचो हांवूय आसा. आनी हें हांव वारंवार ज्या वेळाचेर 2017 आसूं 2022 आसूं आमी आमचें मत, आमची विचार आनी आमची प्रतिक्रिया पावलो पावल्या पक्षश्रेष्ठी जी आसात ती मागीर राज्य पातळीचेर आसूनी किंवा केंद्र पातळीचेर आसूनी ती आमी मांडिल्ली आसात. आमी आज 8 वर्सां गोंयकारां खातीर कामां करून दाखयलेले आसात आनी गोंयकारांचे सेवक ह्या नात्यान आमी कामां करता आसतनाच मोठी उमेद दिसता की गोंया खातीर एक बरे तरेचें सुशासन आनी प्रशासन दिवचें. आनी म्हाका दिसता त्याच अनुशंगान गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान काल जो स्टेटमेंट केल्लो आसा त्या स्टेटमेंट कार्यकर्त्यां खातीर खूब महत्वाचो आशिल्लो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो स्टेटमेंट जाल्लो आसा. दुसरे वटेन मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत मोगोपाचो फुडारी सुदीन ढवळीकारान सावध भुमिका घेतल्या. सुदीन म्हणटा कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर मुख्यमंत्र्याक खंय अशें उलोवचेच पडटा. आयकात सुदिनाचें म्हणणें. हांवें काल वाचला मुख्यमंत्री सारकें उलयता कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दितलो आनी मुख्यमंत्र्याकूय उलोवचें पडटा. ही सगळें ज्या तरेन हें सगळें घडलां हें सगळें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह
आणि ताचे फाटल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट एक आजचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस अशे तिघांनी मिळून त्या वेळार ठरयलें. आज पासून हांव सगळ्याक मना पासून हांगा मानता, कारण हे काम प्रायम मिनिस्टर मोदीन केलां, तेणे कोणूच करूं ना. 370 आर्टिकल, त्यानंतर बाकीचे कुंभमेळा, हे सगळे गोष्टी पळयले नंतर आजच्या दिसा आमी हिंदू सगळे एकत्रीत जावन काम करपाची आवश्यकता आसा आणि ते काम आमी मुखार व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. अंडर द लिडरशीप आनी आमचे बाकीचे नड्डा तांचे भितर कितें डिस्कशन जालां हेंय म्हाका खबर ना. ज्या दिसा माननीय पंतप्रधान, होम मिनिस्टर आनी बाब नड्डा आनी फडणवीस आपूण कितें सांगतले ताजेर म्हाका विश्वास आसतलो आनी ते कर्तव्य आनी त्या कर्तव्याक जाण दवरून हांव मुखार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एखाद्याक गावांतल्यान मोपा ना जाल्यार दाबोळी विमानतळाचेर वचपाचें असल्यार टॅक्सीकार 3,000 रुपया सांगतात. विमानान वचपी गोंयकार आसूं वा पर्यटक 2,500 रुपयाचे विमानाचे तिकेट काडटा आनी टॅक्सीकार जर 3,000 रुपया टॅक्सीचें भाडें सांगीत जाल्यार टॅक्सी वतलो तरी खंय अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. ताका लागून सहकारी बँकांनी टॅक्सी वेवसायांत देऊन सवाय टॅक्सी उपलब्ध करून दिवच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सहकारी बँकांक केलें. 70 मल्टीपर्पज सहकारी संस्थेच्या नावेली सांखळे जाल्ल्या नव्या शाखेच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. दिल्ली फ्लायटाची तिकेट 2,500 रुपया आनी तो सांगता हांगांतल्यान तुका थंय वचोंक जाय, ती कोण वयतलो टॅक्सीत? तो टॅक्सीत वचूंक शकना, कारण फ्लायटाची तिकेट 2,500 रुपया आनी टॅक्सीन वचोंक 3,000 रुपया म्हटल्या उपरांत कोण वयचो ना. एफोर्डेबल बिझनेसान येवपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता कोऑपरेटीव सेक्टरांत अशा पद्दतीचे जर बिझनेस करीत जाल्यार तुमी ग्रामीण भागात आनीक 25-30 लोकांक अशा पद्दतीचे बिझनेसीस दिवपाक शकतले. इट इज पॉसिबल. आनी हांव हेंच न्ही तर आमी पळयता एग्री रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, फिशिकल्चर रिलेटेड, डेरी कल्चर रिलेटेड स्मॉल बिझनेसीस, नॉट बीग वन. तर आमी ह्या जर बिझनेसान आयले जाल्यार इट इज शक्य, कारण इंडिविज्युअल मनीस एकटो जे काम करूंक शकना ते आमी 10 जाण जर एकी कडेन आयले जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीन ते करपाक शकतले. ही संकल्पना मांडून म्हाका दिसता तुमी सुरू करपाची गरज आसा. एप्रिल सावन शिक्षणीक वर्स सुरू करपाचो निर्णय सरकारान फाटीं घेवचो म्हूण दक्षिण गोंयच्या पालकांनी तशेंच विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्या. सरकारान एप्रिल सावन शिक्षणीक वर्स सुरू करपाचो निर्णय फाटीं घेतलो ना जाल्यार सरकाराच्या ह्या निर्णयाक उच्च न्यायालयात आव्हान दितले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. नव्या शिक्षणीक वर्सा विशीं आयतारा मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर सभा जाली. हे सभेक गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय, आमदार क्रूज सिल्वा, सावियो कुतिनो, प्रतिमा कुतिनो, सेसिल रॉड्रिगीस, एंथनी डिसिल्वा तशेंच पालक आनी विद्यार्थ्यांनी हजेरी लायली. की हो सरकाराक आमचे सिजन पसून कळना. गीम आयला म्हळ्यार एप्रिलान इतली जेन्ना गरमी जाता तेन्ना भुरग्यांक उकडपाक ते सोदतात आनी हो सरकार दिल्ली केल्ल्या सिजनाचेर एक पॉलिसी हांगा हाडटा. दिल्लीन एप्रिलान बरें आसता, गीम न्ही थंय समर न्ही. इन एप्रिल इट्स नॉट समर इन दिल्ली, इट्स क्वायट प्लेजंट देयर. देयर समर बिगिन्स इन जून. So I think somebody who blindly tries to follow a pattern. NEP म्हणते कितें? NEP is activity based learning. हाडूंकूच जाय तर तुका आनी 45 hours is what you are trying to cover up by having this extra days. You could have done it online. Online is an option that they have. हे ऑनलायन कोविडाच्या टायमार केला जाल्यार आजूय तांच्यान करूं येता. पूण पॉयंट असो आहा की तो हो सरकार लोकांक त्रासूच करूंक सोदता. आनीक एक इगो इश्यू करता की आज सेसिलाक फुडें सरला म्हणून आमी एग्री जावचे ना. खूब दीस जाले हो पळय मुवमेंट चालू जाल्लो आसा गोंयांत. आमी पळयता, आमी काल सेशनांचे म्हणजे आतां परवां पत्त रिज्यूम जातले, एडजर्न जाल्लें आसा फ्रायडे बिकॉज ऑफ दीस 3 days हॉलिडेज.
तेन्ना आमी डेल्ली बसून आमी वाचताले, वी वर किपींग ट्रॅक, व्हिडिओ पळयताले. आमचे बाब टोनी बाबाचे आमकां व्हिडिओ सदां येताले. सो तेन्ना हांवें सांगलें जे आमचे बाय प्रतिमान सांगला ते हांव 3 दीस जाले पयलीं कोणा बरोबर बसून थंय सांगतालो की आमी वाडल्या. जेन्ना हांव जल्मान आसनोरा बार्देस आनी 6th स्टँडर्ड पासून हांव थंय शिकला इन सेंट क्लेरास. आनी जेन्ना आमकां हॉलिडे पडटाले, म्हाका दिसता आमची फायनल एग्जाम आसताली बाय 1st वीक ऑफ एप्रील, लेटस्ट बाय 10th एप्रील आमकां हॉलिडे पडटाली. तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी हांगा आसा कित्याक तुमकां खबर आसा ह्या म्हयन्याक जेन्ना स्कुलान तुमची भुरगीं वयतली तांकां कितले सुमार त्रास जातले हें तुमकां खबर आसा आनी त्या खातीर तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर हांगा येयल्ले आसा. पूण वायट दिसता की गव्हर्मेंटाक हें कळना. गव्हर्मेंटाक दिसता की आपूण करता तोच कायदो, तेच सारकें, तेच्या शिवाय आनी दुसरें आनी कांयच ना. तांकां दिसता की तेच चिंतता म्हण तुमच्या भुरग्यांचें बरेपण, आनी त्या खातीर तेमी आतां डिसिजन घेतला की 7 तारखेर 7th एप्रील स्कूल स्टार्ट करपाचें म्हण. कोकण रेल्वे पुलिशेन मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर सुमार 1,04,000चे 350 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केला. बोकडाचे मांस सांगून हाडिले, मात तपासा वेळार ते गोमांस आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. पशुवैजकी आनी भलायकी अधिकाऱ्यांनी हे मांस खावपाक योग्य नाशिल्ल्याचे स्पश्ट केला. ह्या प्रकरणात अनर्ख्या आड गोंय पशुसंवर्धन कायदो आनी रेल्वे कायद्या खाला कागाळ नोंद जाल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. हांगा तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता अरावंड 350 किलोचे बीफ धरलेले आसा, अनहायजेनीक सामकें. तेच्या वांगडा नुस्तें आसा, अप्रॉक्स 10 बॉक्सीस. सो आतां तुमी पळोवंक शकता आमचे जे गोंयांत नुस्तें सुद्दां येता ते हे बीफा वांगडाच येतात. सो हें आमकां कितलें सारकें हें म्हाका खबर ना, बट आमचे हिंदू केन्नाच बीफ म्हणटा ते खायनात आनी दुसरी गजाल नुस्तें खातात. सो हें मिक्सिंग आनी हें कितल्या पर्यंत बरें आनी कितलें तें म्हाका खबर ना. पूण तशेंच जाल्ले कडेन हांव सुनील कुडलर सराचे खूब PI सराचे खूब आभार मानूंक सोदता की तेणें इतलें बरें काम करून दाखयलां. आनी बाकीच्या रेल्वे अधिकाऱ्यांचे सुद्दां खूब अभिनंदन करपाक सोदता की तेंच्यांनी फाटोफाट लेगीत 2-3 दिसांनी कालूय धरलेली आनी प्लस वास्कोय धरलेली आसा. सो खूब बरें काम जावन आसा. 30 किलो सुमार हें बीफ आहा. म्हणजे आतां स्मगलर कोण आहा, हे हाडपी कोण आहा, हांगा कोण जाता इतले PI कुडलरा कडेन आमी आतां मेळपाक वयतले. तेंचे कडेन मागपाक सोदता हेंकां जे कोण स्मगलर हे कोण हाडटा पळय न्हू हेंकां पयलीं धरा. अशें इल्लिगल कामां जावची न्हू परत. आनी हांव CMाकूय मागता, CMा कडेन मागता हेंचेर कडक एक्शन घेवची म्हणून. हांगा गोंयांत मीट कॉम्प्लेक्स चालू आसतना हे इल्लिगल कामां हांगा हाडून करता पळय हे आमचें बरें न्हू. हे दामबाबाच्या स्थळान हे जे कितें इल्लिगल कामां हे कोण मेळटा पळय न्हू हेजे मुखार कोण मेळत आमी हेंकां आपल्या मनशांक सोडपाना. हेंकां आहा तशें हेंच्या गांवांत परत रिटर्न धाडपाची इतली कारवाई करून दवरता. घुवळे वखदा विरोधी पंगडान पत्रादेवी चेकपोस्टा लागीं धाड घालून सुमार 25,10,000चो ड्रग्स जप्त केला. ह्या प्रकरणात ANCन कुडाळ सिंधुदुर्गाच्या परवेज अली खान ह्या दादल्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान 208 ग्रॅम एक्स्टसी पावडर आनी 43 एक्स्टसी गुळयो जप्त केल्यात. गोंय पुलिसाच्या अँटी नार्कोटिक सेलान पत्रादेवी हांगा परत एकदा अँटी नार्कोटिक रेड मारलेली आसा. आनी ही जी रेड आसा ती रेड पत्रादेवी चेक पोस्टाच्या मातशे आयल्यान म्हणजे गोंय राज्यानूच भितर पडलेली आसा. आनी ह्या रेडीन कुडाळ सिंधुदुर्गांचो प्रवेज अली खान हो 30 वर्सांचो भुरगो हितून सापडलेलो आसा. हेजे कडेन 208 ग्राम एक्स्टसी पावडर मेळ्ळेलो आसा आनी त्याच बरोबर 43 हायली पोटेन्शियल म्हणटा तश्यो एक्स्टसी टॅबलेट्स तेजे कडल्यान जप्त केल्ले आसात. हेची जी टोटल इंटरनॅशनल मार्केटान रेट आसा ती अराउंड 25,10,000 रुपीज सुमार हेची इंटरनॅशनल मार्केटान रेट आसा. सो आयची ही महत्वाची अपडेट जी पत्रादेवी अँटी नार्कोटिक सेलान ही आयज रेड मारलेली आसा. आनी आमी पळयतात गोंयभर ह्या दिसांनी आमकां खुबश्यो अश्यो अँटी नार्कोटिक सेलाचे म्हणत किंवा बाकीच्यो क्रायम ब्रांचीचे ज्यो ड्रग्सांचे रेड्स असतात त्यो आमकां दिश्टी पडटात. सो तितूंतली आयची ही महत्वाची बातमी. अँटी नार्कोटिक सेलाक हांगा एक रेड मारून मोठे यश मेळ्ळेलें आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. महाराष्ट्र औरंगाबादल्यान कंटेनरांतल्यान बेकायदेशीरपणान मांसाची तस्करी करपी ट्रक मोल्या चेकपोस्टार धरलो. कंटेनरांत सुमार 60 टन गोमांस आशिल्ल्याचे राजीव झा हांणी सांगले. आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे
वापस से यूपी पासिंग स्पेशली यूपी पासिंग गाडी फुल भरलेली आसा बिफाची आणि पोलिसांक हांगासर पेपर्स विचारल्यार पोलीस आर सेईंग दॅट वेट लेट द एनिमल हजबंड्री येवं आणि कोण डायरेक्टरी येवं ते सगळे पळोवन चेक करतले पळय. वी वॉन्ट टू व्हेरीफाय दिस व्हेकल. ही यूपींतल्यान हांगासर यूपीन गोमांस अलाउड ना. हे म्हणटा महाराष्ट्र औरंगाबादा कडल्यान ही गाडी घेवन येयल्या औरंगाबादा कडल्यान. सो औरंगाबाद सुद्धा महाराष्ट्रान सुद्धा गौ माताक राज्य माता म्हणून दर्जा दिल्ले आसा एकनाथ शिंदेजीन. आणि तरी हांगासर सपोज औरंगाबादल्यान बीफ येता जाल्यार तेजे पेपर चेक करपाचे आणि पेपर व्हेरीफाय करपाचें काम आमचें आसूंक जाय. सो त्या खातीर हांव तुमकां हे लायव्ह हांव ह्या खातीर वयता बिकॉज पोलीस मे चेंज देअर स्टेटमेंट. पोलीस मागीर आपले स्टेटमेंट चेंज करूंक सोदता. त्या खातीर आमकां ती स्टेटमेंट नाका. त्या खातीर आमकां ही गाडी आमी कशी सोडची ना जो पर्यंत फूल पेपर आमकां दाखयना. पणजे शारा उपरांत पुराय गोंयांत दुसरो मास्टर प्लॅन सांखळे शाराचो तयार केल्लो. हो मास्टर प्लॅन सुरू करपा खातीर जायत्यो आडमेळी आयल्यो. पूण आतां सांखळे भाजपाचें पालिका मंडळ आशिल्ल्यान सांखळेचो मास्टर प्लॅन फुडल्या 3-4 वर्सांत पुराय जातलो ते दिश्टीन काम सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. फुडाराक सांखळे शाराक शिक्षणीक शार आनी टेम्पल टावन ह्या नांवान वळखतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. सांखळे जाल्ल्या एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. आम्ही सांखळेंतलो मास्टर प्लॅन तयार करता आसतना ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमी कन्सिडर केल्या. आणि मास्टर प्लॅन कित्याक तर पणजे सिटीचो मास्टर प्लॅन जालो ताज्या उपरांत दुसरो मास्टर प्लॅन जर खंयचो जालो आसत जाल्यार तो सांखळे शहराचो जाला. ताजें इम्प्लिमेंटेशन मदल्या काळात आमकां करपा खातीर वेगवेगळ्यो डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो. बट आमचें कावन्सील आयल्या उपरांत म्हणजे ताका सहकार्य प्रवीण नागान हाजेंय आसा आणि बाकीचे सगळे कावन्सिलर तर आमचे आसाच आसात आणि बाकीचे सगळे सातत्यान वेगवेगळी कामां फुडें व्हरतात. आमकां तो मास्टर प्लॅन पुराय करपा खातीर म्हाका दिसता येता त्या 3-4 वर्साच्या कार्यकाळात तो आमी पुराय करतले. तुमच्या सगळ्यांचें सहकार्य अशेंच आसचें. आमी पळयता की आज तुमकांय म्हणजे तुमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक सुद्दां प्राऊड फील जातलें. सांखळे वील बी वन ऑफ द एड्युकेशन सिटी इन द स्टेट ऑफ गोवा. कारण सांखळेंत आज KG to PG एड्युकेशन आसा. जर KG एकट्यान एडमिशन घेतलें जाल्यार गव्हर्मेंट कॉलेजींतल्यान पोस्ट ग्रॅज्युएट इन डिफरंट सब्जेक्ट आज गव्हर्मेंट कॉलेजींत आसा. आमच्यो जर 3 कॉलेजी तुमी आत्तां आसतल्यो कन्सिडर केल्यो फ्रॉम द ANM नर्सिंग, GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग. दुसरें आमचें कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी, कॉलेज ऑफ नॅचरोपॅथीक एंड योगीक सायन्स आनी 4th कॉलेज जी आमी स्टार्ट करता विच इज एन फार्मसी कॉलेज. ही 4 कॉलेजी प्रोफेशनल म्हणजे ज्यो कॅपिटल सिटीज आसपाक जाय त्यो कॉलेजी जर आमच्या सांखळेंत जाता आसत जाल्यार तुमकां प्राऊड फील जावपाक जाय. म्हणजे लोक फॉर एड्युकेशन सिटी आनी टेम्पल टावन म्हणून हांगासर येतले. इतर लोक हे सगळें पळोवपा खातीरय बी म्हणजे लोक सरप्रायज जाता की सांखळे सारकिल्ल्या ल्हानशा शहरांत इतक्यो सगळ्यो सोयी सुविधा. म्हणजे लॉंग रन तर आतां प्रायवेट क्रिकेट स्टेडियम जालो, इंडोर स्टेडियम आनी बाकीचे सगळे रिनोवेशन करून एक स्पोर्ट्सा खातीरय सगळ्यो फेसिलिटीज म्हणजे आपलो इंडोर स्टेडियम आसतलो किंवा स्विमींग पूल आसतलो हे परत एकदा रिनोवेट करून सगळ्यांक फेसिलिटीज त्यो उपलब्ध करून दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. आमकां कामाचेर घेयात अशी मागणी करीत मावळिंगाच्या नेस्ले कंपनीन कामावयल्यान काडून उडयल्ल्या कंत्राटी कामगारांनी सोमाच्यान धरणे आंदोलन सुरू केलां. कंपनीच्या गेटी भायर हें आंदोलन सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कंपनीन 30 कंत्राटी कामगारांक घरा भायर धाडल्यात. कामावेल्यान घरा धाडिल्ले कंत्राटी कामगारांनी मावळिंगे आशिल्ल्या नेस्ले कंपनीच्या भायर बसून आंदोलनाक सुरवात केल्या. कामगाराच्या मागण्या संबंधान संबंधीत यंत्रणे कडेन पत्र व्यवहार करून लेगीत कोणूच कामगाराचो प्रश्न कानामनार घेनात असो आरोप कामगार संघटने सयत कंत्राटी कामगारांनी केला. न्याय मेळा मेरेन आंदोलन फाटीं घेवचें ना असो निश्चय आंदोलन करपी कामगारांनी केला. कंत्राटी पद्दत बंद करची अशी मागणी ह्या कामगारांची आसा. आम्ही कंपनीन 10 मार्च 2025 रोजी आमकां तांकां डिमांड स्टार्ट डिमांड COD सबमीट केला. तेज्या उपरांत कंपनी आमकां कांयच रिप्लाय दिवना. परत 24 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या 24/3/2025 तारखेक परत रिमांडर लेटर दिला कंपनी. हे नेस्ले कंत्राटांक दिला, कंत्राटदारांक कंपनीक दिल्या आणि हेड ऑफिस दिल्ली आतां तांकां दिलेल्या CC कॉपी हांकां कलेक्टर, DGP, सेक्रेटरी लेबर अँड लेबर कमिशनर हांकां सगळ्यांक दिलेले आसा.
ही कंपनी अजून कांयच करिना. म्हणजे आम्ही डिमांड कॉपी दिवन ताका इतको टायम जालो तरी काय रिप्लाय दिना, काय आमच्या वांगडा बसोंक रेडी ना. धरणे कित्याक लागून तेमचे नेमके म्हणजे आमच्या वांगडा 2013 पासून कामगारांक इलिगली काढलेले आसा. कामगारांचे अन्याय झालो आसा, कामगारांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा, उपासमारीचो प्रश्न येयल्लो आसा, कामगारांक हायर आणि फायर काढलेले इलिगली काढलेला, टर्मिनेशन लेबर कमिशन कंप्लीट चालू आसा आणि काय चालू आसा. ही कंपनी आमच्या वांगडा बसोन टाळाटाळ करता. पण एकच मागणी करता की हे जे कामगार तुम्ही काढलेले असतात त्यांना तुम्ही परत कामाचेर रुजू करून घेवचे. आमचो अजिबात मुद्दो ना की कंपनी बंद पडची, कारण कंपनी चालली जर कंपनीचा फायदा जातलो, त्याचबरोबर कामगार जे काम करतात त्यांचाही फायदा जातलो, त्यांचे रोजीरोटी चलतली. आणि केवळ हेच आमचे एकूच उद्दिष्ट असा की हे जे कामगार असतात त्यांना व्यवस्थित तुम्ही रुजू करून घेवचे आणि त्यांचे बी भले जावचे आणि कंपनीचे बी भले जावचे. आम्ही असे अजिबात म्हणना की कंपनी हांगा काड पडलेल्या कारणान कंपनी बंद पडची किंवा कंपनीचे नुकसान जावचे, अजिबात ना. कंपनी बरे भाशेन चलची हे आमकांय बी दिसता आणि त्याचबरोबर जे कामगार असतात त्यांचे बी पोट चलचे, त्यांचे पोट चलले तर त्यांचे कुटुंब जगतले, नाजाल्यार जगण्याचो प्रश्न आसा. अशें हें जावप हें म्हाका योग्य दिसना. आणि ही जी पद्दत आसा कॉन्ट्रॅक्ट पद्दत जावं कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम, म्हाका दिसता ही पद्दतच बंद जावपाक जाय. कामाचो काढलो ना म्हाका, आणि मी 12 वर्सां काम केल्लें आणि मगे घेता म्हणाले 8 दीस 15 दीस आज घेता फाल्यां घेता म्हणाले आणि घेवचोच ना. तर बाकीच्यांक घेतले आणि म्हाका कामाचो काढून घेतले. आणि अशी कामार एक कपडे ना हे काय मी उलय जास्ती म्हणून म्हाका मागीर तेंच्यांनी हे करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.